दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 31 तारीख 2025. पयलें वाचप सांपावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 9 वोळ 1 तावन 5 पर्यंत. बाबा भयणीनो, क्रिस्त सो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात जाता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थांबानातलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तामासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आसल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांव उंचो देवाचो शिरा पडलेलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतली आनी आपली महिमा उगडली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसावण्यो दिल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो. समेस्ता वयर राज्य करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांच काल. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147, 12-13, 14-15 आनी 19-20. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुझलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुझलेमा, तुज्या देवाक नावाड ए सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवटांचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुझलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय, उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपले संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार करता. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुझलेमा, तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुझलेमा. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वोळ 1-6 पर्यंत. एक सब्बाता दिसा जेजू फारिजेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सक्कडी ताका पारत करनासले आनी नाल्कुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून शास्त्र्या लागीं आनी फारिजेवा लागीं सवाल केले. सब्बाता दिसा पिडाक गूण करचे कायदे प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते वगेस रावले. तवळ जेजून तांचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो सब्बाता दिसा बांयत पडत जाल्यार सनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एका सब्बाता दिसा जेजू नाल्कुतीच्या पिडेकाराक गूण करता, बरो करून धाडटा. फारिजेवांच्या नियमा प्रमाणे सब्बाता दिसा गूण करचें आनी गूण जावचें आड बरयल्लें. पूण जेजूचे दृश्टेंत पिडा गूण करचें, कश्टांतावन बंदंतली सुटका दिवची, अनवरांतलें राखचें, हें सर देवान ताका दिल्लें मिसां आनी असलीं बरीं कामां
करूंक वेळ वा दीस लागू जायना. सबाता दिसा पिड्यांत व्हडच्या मनशाक गूण कर जेजू आमकां वर्तें एक लिसांव शिकयता की हर एक मनीस देवाच्या सारक्याची, देवान रचिल्ली एक रचना. देवाच्या दृश्टेंत तो मोलादीक आनी हर एकल्याक मोग, जतन, पिडेतावन बरेंपण, बरें जिवीत, मान आनी गौरव फावो जायचे. हाका दीस, वेळ गरजेचे न्ही, बगार केवल बरें मोन गरजेचें. कुटुंबान, समाजीन जियेतना जेजू सारकें बरें मोन दाखोवंक, हेरांचो मोग करूंक, तांचे गरजेन पावोवंक, जतन घेवंक, मान आनी गौरव पाटोवंक साबार अवकाश आमकां लाभतात. हे अवकाश आमी कशें वापरता? हेरांतें बरें मोन दाखोवंक आमकां कसल्यो आडखळ्यो आसात? ह्या विशीं चिंतून पळोवया आनी जेजून शिकोवचें वर्तें लिसांव आमचे जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया.